नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज हांव करता घेवड्याची भाजी। हांवें पाव किलो घेवडा घेतला, धुवन सोलून तो शिनून घेतला। सुरवात करूया भाजी करपाक। गॅसार हांवें पॅन तापत दवरला, तातूंत हांव 2 मोठे चमचे तेल घालता, पाव चमचो हिंग घालता, अर्धो चमचो सासवां घालता। सासवां तडतडली तशी तातूंत कांदो घालता। तर हांगासर हांवें 1 मोठो कांदो बारीक चिरून घेतला। हांवें 6 लसणीच्यो पाकळ्यो घेतल्या धाडावन, त्यो घालता। कांदो आनी लसूण आमकां बरी तळसून घेवपाक जाय। हांवें 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतला, तो घालुया। टोमॅटो आमकां मातसो शिजोवन घेवपाक जाय, तेलार परतून घेवपाक जाय। आतां हांव तातूंत घालता भाजी, अर्द वाटी उदक घालता। आता आमी मीठ घालुया। मीठ तुम्ही तुमचे चवी अनुसार घालात। आणि आता हे सगळे बरे मिक्स करून घेऊया आणि आता झाकण घालून भाजी शिजवून घेऊया। आता पळोवया भाजी शिजल्या जाल्यार। ही भाजी शिजता आसतना मदीं हांवें 2 वेळा ढवळून घेतिल्ले। तातूंत आमी घालुया पाव चमचो हळदीची पावडर, अर्धो चमचो कोथमिरेची पावडर, अर्धो चमचो गरम मसाला, अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितली तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। हे सगळे मिक्स करून घेऊया। तातूंत घालता हांव 2 चमचे सोय, अर्धो चमचो घालता साखर। हे सगळे मिक्स करून घेऊया। सगळे घालून जाल्यानंतर आता 2 मिनटां ताका वाफ काढून घेऊया। आता 2 मिनटां जाली, पळोवया भाजी जाली जाल्यार तयार। भाजी आमची तयार आसा, रेडी आसा। आता हांव गॅस बंद करता। मस्त अशी घेवड्याची भाजी तुम्ही करून पळयात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात, देव बरे करू।